धवळी फोंडा वाठारांतली 7 बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला। हातूंत बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचोय आस्पाव आसा। 2017 सावन ह्या बांदकामाचें प्रकरण न्यायालयांत आशिल्लें। 6 वर्सां उपरांत कोर्टान हो आदेश दिला। धवळी, कवळे तसेच फोंड्या वाठारांतली 7 बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाचो म्हत्वाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला। हालींच ढवळे स्क्रॅपयार्डाक उजो लागपाच्या घडणुके उपरांत हे बेकायदेशीर बांदकामाचे प्रकरण परत उप्राशिल्ले। 2017 वर्सा सावन ह्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय जावची म्हण न्यायालयात याचिका लेगीत दाखल जाल्ली। निमणे 6 वर्सां उपरांत संबंधित बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडोवपाचो आदेश आता न्यायालयान दिला। खबर आसा की काल आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टान एक ऑर्डर पास केल्या जातून धवळेची 7 इलिगल स्ट्रक्चर्स डेमोलिश करपाची ही ऑर्डर आसा। 2017 वर्सा पंचायत सेक्रेटरीन एक सर्क्युलर काडलेलें आनी तितून धवळे खूबशी इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा म्हणून त्या सर्क्युलरान बरयलें आनी पंचायतीक सांगलें बीडीओ बरोबर की तुमी इन्स्पेक्शन करा म्हणून। आनी तेन्ना मागीर इन्स्पेक्शन करून थंय खूबशी इलिगल स्ट्रक्चर सापडलेली आनी मागीर पंचायतीन डेमोलिशन ऑर्डर काडलेली। ताजे उपरांत ही केस अपिलान गेलो। काशीनाथ तिमा धवळीकर एलायन्स गावडे म्हणटा ते पंचायतीच्या ह्या डेमोलिशन ऑर्डराचेर अपिलान गेले। एडिशनल डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत मडगांव ही केस चलताली। खूब फावटी ताणें ती केस डिले करपाचो ट्राय केलो, खुबश्यो अपील्स फायल केल्यो, हायकोर्टान परत वतालो, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान वतालो आनी अशें करून करून ती केस 6 वर्सां जाली तशीच आशिल्ली। तेजे उपरांत ती डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आयली। डिस्ट्रिक्ट कोर्टानूय बीन आमच्या फावरानूच ऑर्डर पास जाली। तेणें 3 हाऊस टॅक्स रिसिप्ट प्रोड्यूस केल्यो आनी सांगलें की आपल्याली घरां इलिगल घरां आसा म्हणून थंय। पूण जी 10 घरां आमी दाखयल्लीं तितूंतली फक्त तो 3 म्हणटालो की आपल्याली लिगल, बाकीच्यांचे कांयच तो प्रूफ दिनाशिल्लो आनी ह्या खातीर ती मॅटर बेश्टी ड्रॅग जायत उरलेली। काल हायकोर्टान हो बरो एक निकाल आमच्या फावरान दिला। पंचायतीक हांव कंटिन्युअसली ह्या केसीन रिप्रेझेंट करतालो। जेन्ना मे म्हयन्यान धवळे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की स्क्रॅप यार्डाक एक मोठो उजो लागलो। ही सगळी स्ट्रक्चर्स आसा ती ह्याच स्ट्रक्चर हे जे स्क्रॅप यार्ड उजो लागलेलो तेज्या कुशीकची सगळी स्ट्रक्चर्स आनी तेजे उपरांत मागीर आमी ह्या केसीची जी सिरियसनेस आसा त्या खातीर हांवें एडवायस दिल्लो पंचायतीक की आमी एक बरो सिनियर एडवोकेट हितून काडया हायकोर्टान, जाणे करून हे जे न्यूसेन्स आसा, हे सगळे इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा, इलिगल स्क्रॅप यार्ड्स आसा, हाचेर आमकां एक बरी ऑर्डर मेळटली आनी काल त्या प्रमाणे आमकां पंचायतीक ही बरी ऑर्डर मेळ्ळ्या।